आसूं, शिक्षण क्षेत्रान आसूं, जाल्यार बाकीच्याय गोश्टीन हांव लोकां पर्यंत आहा, लोकां कडेन आहा. तुमकां खबर आसतली की प्रत्येकाक इच्छा आसा की आमदार जावचो, सरकारान येवचो, आनी तेणेंय येवचो. कांयच कारण आमी जेन्ना भुरगे आसले तेन्ना हांवूय म्हाजो प्रतिस्पर्धी जेन्ना पयलेच फावट आमदार जाला तेज्या पयलीं दयानंद नार्वेकार वांगडा विरुद्ध उबो रावलो, सदानंद तानावडे वांगडा विरुद्ध रावलो, दोनाय पडलो, तिसरे फावट हांव येयलो. जेन्ना मनोज परबाक दिसलें की आपूण राजकारणान येवंक जाय, तेणेन पयलो मुद्दो उखल्लो म्हणटा पळय तो भायले लोक गोंयांत भायले लोक हें करतात तें करता, तेणें लक्षांत घेवंक जाय गोवा ही कंज्यूम स्टेट. आमी कंज्युमर प्रत्येक वस्तू जास्तीत जास्त वापरान ज्यो वस्तू आमी प्रत्येक मनीस वापरता जावं आमी यूज करता जावं मार्केटाक आहा, ह्यो प्रत्येक वस्तू चडसून भायरसून येतात. ही आमची कंज्यूम स्टेट. आमी जास्ती प्रोडक्शन जायना. पूण हें सगळें करता आसतना तेका गेल्या इलेक्शन उबो रावच्या पयलीं जेन्ना ही तेणें प्रॅक्टिकली भायले भितरले केले, आमी तुमी जाणा आसतले गवणे आसूं, कार्पेंटर आसूं, पेंटर आसूं, जावं आनी कितें आसूं, बारीक सारीक लोक आमचे लोक कोण प्रोफेशन करिनात. तेन्ना हें तेका दिसलें की गेल्या इलेक्शनाक तेका बरें यश येयलें ना. हो मुद्दो तेणें खंय तरी सायडीक दवरलो. दुसऱ्या उपरांत तेणें कितें केलें की दुसरो मुद्दो तेणें आतां जो घेतला तो घरां दुकानां वयतलीं, घरां मोडटलीं. हांव तेका सांगूं सोदतां की जेन्ना हांव पयल्यांदाच निवडून येयलो आमदार म्हणून तेन्ना म्हाका जेन्ना मायनी चालू आसल्यो 7 ते 12 मायनी बंद आसल्यो. जेन्ना अस्नोडच्या लोकांक जेन्ना त्या डस्टा पासून त्रास जाता, ज्या मायनींग एक्टिविटी चलता आसता, म्हणून हांवें तेन्ना स्पेशली हो सेक्शन 17 लावन रस्तो एक्वायर केला, जमीन एक्वायर केली, रस्त्याचे सगळे हें केले, सुरू केले. आनी तेज्या उपरांत हो सेंटर हांव जेन्ना 12 डिफीट जालो तेन्ना खंय तरी हो पॅरलायज जालो, कोवीड जालो आनी रस्तो जालो. पूण आतां जेन्ना येयलें काय म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगून हो नॉर्थाची कनेक्टिविटी दोड्या मार्गार एका तेका सांगून हो आमी मोठ्या प्रमाणांत फास्ट करून घेतलो आनी ऑलरेडी काम चालू आहा. आयज तो मुद्दो उखलता फक्त दोनूच ती पिर्ना आनी अस्नोड्या. तेणें म्हणजे अस्नोड्या हो गांव पुर्तुगेज टायमा पासून मार्केट, आत्ताचें न्हू तें, मोठ्या प्रमाणांत बिजनस चलता. आनी आतां म्हापशा मार्केट जाल्या उपरांत ताका दिसता की तें मार्केट. पूण हे जेन्ना दुकानां आहा हे हायकोर्टान कोणी तरी रीट पिटिशन फायल केलां म्हणून हियरींग जालां. हेजो प्रोसेस जालो, कोर्टान केस चलता. एज पर डायरेक्शना प्रमाणे भले पंचायतीन नोटीस काडूं, मोडूंक वचना. तेणें लोकांक ही घरां मोडूंक वयता म्हणून ही मोठो बोवाळ करून करपाची ना. ती मोडूंक वयतली जाल्यार आमी पयलीं आसतले आनी आमी दिवचे ना. जो तो विशय काडटा ही मोडटली आनी भडकन घालता लोकांक बिश्टोच गरजे भायर पॅनीक करप हें तेणें सोडप. पूण तेणें एक लक्षांत घेवंक जाय, गेल्या विधानसभेक सरकाराक आनी भारतीय जनता पक्षाचो सरकाराक आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक जेन्ना दिसलें की घरा खातीर प्रत्येक घरान खंय तरी पॅनीक जाता, खंय तरी त्रास जाता, खंय तरी तेंची न्हीद वयता, म्हणून तरी गेले असेंब्लीक 3 बिलां आमची काडली. एक कोमदिता दीन रेग्युलरायज करप, एक 20 पॉयंट प्रोग्रामान कोणाचें एनक्रोचमेंट जालां जावं आनी कितें तें, आनी तिसरें गोवोरमेंटाचें. आतां थोड्या दिसांनी तें इम्प्लिमेंट जातलें आनी 8 दिसांनी बी. ही लोकांची सरकाराक काळजी आसा म्हणूनच सरकारान ही 3य बिलां पास करून कॅबिनेटीक पास करून सगळें करून ही इम्प्लिमेंट करपाची वाटेर आहा. म्हणजेच मेजर गोंयांत कितक्या हजारांनी जी घरां आहा ही रेग्युलरायज करपाची विचार चलता न्ही जाला जाल्यार हेणें लोकांची दुकानां वयता म्हणून करपाची ना. जी ही दुकानां आहा ही ऑलरेडी आदली पुर्तुगेज टायमाची, तांकां भटकन घालपाची गरजूच ना. आनी तो प्रोसेस जो आहा ऑलरेडी तो प्रोसेस कोर्टान आहा, कोर्टाचें डिसिजन बरें आहा. पूण तितकीच गोवोरमेंट सरकाराची जबाबदारी आहा.
कारण माझ्या मते प्रमाणे ही पुर्तुगेज टायमाची दुकानां जी आहा ऑलरेडी तेंचे स्ट्रक्चरां प्लॅनां 1971 प्लॅन जेन्ना आफ्टर हें जालें स्वतंत्र जाल्या उपरांत तेवूय आसतलें. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, लोकांकूय सांगूंक सोदतां, हो जो खोटो प्रचार, हो जो भडकान घालपाचें सोदता हें तेणें बंद करचें. हायकोर्ट आहा पळय तो योग्य निर्णय घेतलो, सरकारूय कितें करूंक जाय तें वेवस्थीत करतलो. जेन्ना 3 बिलां हाडून जेन्ना लोकांचे वेवस्थीत कायदे त्याच प्रमाणे आदी हें आसा टेनंट जे पळय आहा ST लोकांची तिवूय ऑलरेडी सुटावं सोडीत आहा प्रश्न. लोकांक त्रास आहा हो सरकारान मोठ्या प्रमाणात सारके सिरियसली जबाबदारी घेतल्यान तो प्रश्न सुटयला. तसोच हो हांव दोनूय पिर्नाच्यांक आनी अस्तोळच्या लोकांक सांगूंक सोदतां की ह्या खोट्या प्रचाराक स्वताच्या स्वार्था खातीर हें तर करूंक वयतलो जाल्यार तेणें करूं. हो फक्त घरां मोडटलीं, रस्त्यार पडटले लोक, उग्र भाशा उलोवन लोकांचो खंय तरी काळजाक हात घालून गरजे भायर तांकां उलोवपाची हें करता, प्रोवोक करता. हें लोकांनी समजून घेवंक जाय आनी ताका योग्य ते हितून ताका लोकांनी दिवंक जाय. देवूळ जें आहा हें लिबरेशना पयलींचें आनी खंयचेच वचपाचें ना. हें सरकारान काळजी काळजी घेतलो आनी योग्य तरेन हेजो विचार जातलो. मनोज परब जो आहा हो फक्त अस्नोड्या आनी हांगा हे जे विचार करता हे विचार करपाची गरज ना. मंत्रीपद आता तुम्ही म्हटलं की आपण गेल्या 3 वेळा मंत्रीपद जे तुमचे मतदार आसा त्यांच्याकडे जवळीकूय आसा. अशे परिस्थितीन मनोज नाहक तुमचे आरोप करपाक कारण कितें, खंय कमी पडले? कशें आहा, हांव कमी पडोंक ना, तेका दिसता तो कमी पडटा. आमची संघटना आमची बरे भाशेन आहा. संघटना माध्यमान आमचे कार्यकर्ते काम करता. त्याच्या बरोबर महिला मंडळ असोसिएशन आपल्या खातीर काम करता. हांवूय म्हाज्या हितून काम करता. हांव लोकां खातीर सदांच एवेलेबल आसता. आतां ताका दिसता की आपुणूय आमदार जावंक जाय. जवळ सर ही डेमोक्रेसी कोणीय आमदार जावपाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. तो तेजो प्रश्न, म्हाजेर आरोप करप तेजेर प्रश्न. हांव तेजेर कांय उलयना. हांव कितें उलयतां की तो जे 2 गांवांक पिर्ना आनी अस्नोड्या फक्त घरां म्हणटा, दुकानां म्हणटा, तूं बेवारशी जातलें हें जी उलयता हें खंय तरी बंद करचें. कारण तें स्टेप ना. कोर्टान दिलें, कोर्टान जेन्ना आपणाक परत एफिडेवीट घालूं पंचायतीक खंय तरी ह्यो लोकल सेल्फ बॉडी वो सरकार जाल्यार लोकल सेल्फ बॉडी अंडर तेंच्यांनी केला. पूण ताका सरकार योग्य तरेन कोर्टाक एप्रोच जातलो. योग्य तरेन कितें तरी कायदो कितें करपाक जाय तो विचारान आसाच. म्हणजे ते मोडटले म्हणून सदां उठून तांकां लागीं करप आनी बोवाळ घालप हें बरोबर न्हू. हें खंय तरी ताणें बंद करपाचें की लोकांक सुशेगाद तांचें जीवन जगोनी हें ताणें विचार करपाक जाय. ताका आमदार जावंक जाय, ताका खासदार जावंक जाय. तो खासदारूय उबो रावलो, ताका कळ्ळें आपूण खंय आहा तो. मागीर आतां आमदार नेक्स्ट आतां आमदाराकूय रावोनी कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हाकाय तेजेर उलोवपाचें एगेन्स्ट कांयच ना. पूण हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की तो पयलीं आवटसायडर म्हणून कितें कितें केलें, मागीर घरांचें केलें, तेज्या उपरांत तेणें बील आहा तेजे सारको अभ्यास केलो ना. जी 3 बील आहा ती तेणें अभ्यास करची. ही लोकां पर्यंत फायदो वयता जाल्यार तेणें चिंतूंक जाय की जर इतके मेजर एक ही 3 बिलां म्हणजे जवळ जवळ 95 to 98% लोकांचो प्रश्न सुटलो गरिबांचो अख्ख्या गोंयचो. आनी जर होच समज रस्त्या खातीर जे कोर्टात गेलो ताका योग्य तरेन वाट काडटले, कांयच प्रॉब्लेम ना. तेजो विशय तो घेता पळय तो आतां खंय पर्यंत पावला? हां जो ब्रिजाचो नाही, ब्रिज आमी कन्सल्ट चालूच आहा, ब्रिज करतलेच. ब्रिज आहा तो केलो आमी सारको. दुसरो ब्रिज पळय आहा हो अंडर प्रोसेस आहा आनी तो आमी जाता तितके बेगीन करतलेच. जाता तितके बेगीन करता की आमी करपाचें उतर दिलां, मुख्यमंत्र्यान सांगलां, हांवेंनूय सांगलां. आनी तें करतले तेन्ना मागीर आमी इलेक्शनाक वयतले न्हू. सो काल जेन्ना कॅम्पेनींग करता तेन्ना एक्झॅक्ट कितें जालें जेन्ना ती एब्युजींग उतरां बीन सगळें दिले तेजे मनीस तुमच्या आंगा कडेन येयले सारके ते तुमी पत्रकार ही डेमोक्रेसी तो सायटीक रावन आपले तुमी एक चिता. मनोज परब जो आसा तो आपूण उबो रावता, 4 भुरग्यांक दवरता आनी 9 कॅमेरा फुडें दवरता मोबायल. तुमचो एक तरी पत्रकार इतके आसा जाय जाल्यार युट्यूबर
हे थंय आसता केन्ना तेज्या वांगडा आनी तुमी केन्ना टॅलिकास्ट केला तेजें तो कितें आहा सेल्फ स्टायल पत्रकार सेल्फ स्टायल एक्टिविस्ट आनी सेल्फ स्टायल प्रचार आपलोच आपणें करप स्वताचीच पब्लिसिटी करता तो स्वताची पब्लिसिटी करूंक 2-4 तेजे कार्यकर्ते आसूं किंवा तेजे भुरगे आसूं ते 4 कार्यकर्त्या कडेन 9 तरी मोबायल आसतले ते घेवन भोंवतलो तो पत्रकार घेता आसतना तुमकां घेवन आसचो खंय तरी रस्त्यार रावलो खंय तरी घेतलो नाजाल्यार सोफार बसून घेतलो आनी तेच तूं सोशल मिडियान घालतलो आतां कशें आहा की डेमोक्रेसी थोड्यांक आपलें बरें आवडटा खंयचें ते घेतात आनी लोक चलयतात पूण हे चिंता आतां जशें तुमी एक 5 पत्रकार हांगा आहा तसो तो खंयच्या पत्रकाराक घेवन प्रेस घेता तो तर 10 तर आपल्याच चुकोवन तुमकां एक दाखयतलो हेजो अर्थ कितें तो स्वताचो प्रचार स्वता खातीर संबंद प्रसिद्धी माध्यमांत येवप आनी स्वता खातीर त्या माध्यमान खंय तरी आपणाक वोटींग वाडोवची ही तेणें करचें सी तो जे पॉलिटिकल तेणें कशेंय सुरू करचें तेजेर आमची टिका आसची ना आमच्या पक्षाचें धोरण आमच्या पक्षाचें कार्य आमच्या सरकाराचें काम हें घेवनूच आमी लोकां पर्यंत वयता आनी लोकां पर्यंत वयतले तेजेर टिका करपाची आमकां गरज ना पूण तेका म्हाजेरूच न्हू जाल्यार सगळ्याचेर हे भाशेचेर टिका करपाची तेका संवयेचो गूण तेचो तो ती तुमी जे आयकता तुमी जे पळयता तुमी जे म्हाकाय जे विचारता ही तेजी पद्दत हांवूच लिडराक न्हू सगळ्याच लिडरांक करता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर